गोंयांत एट तशी 140च्या पेक्षा चड सेंटर गांव लेवलाचेर चलता. पण सिटीजनाकडे ते चार्ज करता ते ते मिनिमम त्याचे रेट्स ठरलेले आसता. हय. ताज्या पेक्षा ताका चड चार्ज करपाक मेळना. तेचे भायर टोटली सरकार दितले तांकां. कोर्ट ताका ते दिवपाचें ठरलें. सगळे पॅन कार्ड मध्ये सगळे येता म्हणजे हय ते बी तांकां बरें ते सर्विसीसच्या प्रमाणे आहा. पर्टिक्युलरली कितल्यो सर्विसीस ते कवर करतले तेजेर 150 to 200 सर्विसीस तेंच्यांनी कवर करपाक जाय. आणि त्यांचो रेटूय तितून ठरला. रिवॅम्प एंड डेडिकेटेड ऑफ द ग्रामीण मित्र एट द डोर स्टेप्स टू द गव्हर्नमेंट सर्विसीस. म्हणजे मिनिमम 150 सर्विसीस आपण पर मंथ तांच्यांनी त्यो कंप्लीट करपाक जाय. त्या सर्विसीसा प्रमाणे तांकां पेमेंट दिवपाचो हा पयलीं तो ठरला. IT डिपार्टमेंटाच्या भितर ते मॉनिटर करता. आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचे डॉक्टर सनत भाटकर कन्सल्टंट डिपार्टमेंट ऑफ द न्यूरोलॉजी इन गोवा मेडिकल कॉलेज ताका घेतलेलो आसा. न्यूरो कन्सल्टंट सनत भाटकर तेजी अपॉइंटमेंट आशिल्ली ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर. बाकीचे सगळे पोस्ट एक्स पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल्स वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे आशिल्ले त्या खातीर थंय आशिल्लो. दुसरो द extension of the date of the payment of the annual premium of the concession to the government of the Goa for the revision date for the commercial operations due to the impact of the COVID-19 to the force measures of event from the GMR. बरेच जाण म्हणजे फाटल्या फावटी एक मिस्टेक डेट जी सांगपा खातीर फ्लोर ऑफ द हाऊस म्हणजे कडल्यान जी थोडीशी चुकलेली. कारण चुकलेली म्हणजे पयलींची डेट तशी आशिल्ली 31 मे 2024 आशिल्ली. ती डेट फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगली म्हणजे रेक्टिफिकेशन ऑफ फ्लोर ऑफ द हाऊस करतलो. पण जस्ट खूप जाण वेगवेगळो बोवाळ आनी आरोप करपाक लागला. म्हणून थोडेशे जे आसा पळय न्ही GMRचो आमचो गोवा गव्हर्नमेंट आनी GMR हांच्या मदलो जो कन्सेशनल एग्रीमेंट आसा ताच्या बाबतींत हांव थोडेशें क्लियर करपाक सोदतां. इट इज द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द कन्सल्टंट हो 4 सप्टेंबर 2017 हाका डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट जालो. कन्सेशन पिरियड 40 वर्सां खातीर आशिल्लो 4 सप्टेंबर 2017 टू 3 सप्टेंबर 2057 पर्यंत. Construction of the period for the 3 years 1095 days from the 4th September 2017 to the 3rd September 2020 पर्यंत आशिल्लो. Operational period it is actually 37 years from the 4th September 2020 to the 3rd of September 2057 आशिल्लो. Exemption for the payment of the annual premium is a 2 years. ताका exemption आशिल्लें which is the 4th September 2020 to the 3rd of September 2022 आशिल्लो. Payment of the annual premium which is a 35 years from the 4th September 2022 to the 3rd September 2057 आशिल्लो. आता हातून कितें जालें तर पयलो विशय जो आशिल्लो तेजेर सुप्रीम कोर्टात आमकां डिले जालो which is a 2 years. The commencement of the date of the payment of the annual premium त्या खातीर डेटी ज्यो आसा पळय त्यो डेटी हांगासर पयलीं बदलल्यो त्यो सुप्रीम कोर्टाच्या 2 वर्सांच्या डिले खातीर आनी which is almost 634 days which is from the 3rd September 2020 to the 30th of May 2022 हो तो COD चा एग्रीमेंट आशिल्लो तो 4th September 2022 to 31st of May 2024. म्हणजे जी डेट थंय सांगिल्ली पळय ती सुप्रीम कोर्टाच्या 2 वर्सांच्या 634 डेजाच्या डिले उपरांत 31st May 2024 तेज्या वेळार हे सगळें करता आसतना फायलीत कोविडाचो जो ताका पिरियड कन्सेशनल जो दिवपाक जाय आशिल्लो which is a 6 months means 180 days तो 180 days हातून धरून आशिल्लो. म्हणून ती डेट आशिल्ली फायलीत आनी फ्लोर ऑफ द हाऊस जी आसा पळय 31st of May 2024 सांगल्या. ओके ती आता तेन्ना परत ज्युडिशियल कन्सेशनल पिरियड एंड जालो केन्ना तर 3rd September 2057 टू 30th of May 2059 जालो तो. ओके आता अकॉर्डिंग टू द कन्सेशनल एग्रीमेंट इट इज एन आर्टिकल 36.2 G 36.2 A epidemic which is a COVID-19 its implication is a force major event which COD agreement जो हा पळय 30th of May 2022 तो 7th December 2022 पर्यंत गेलो. ताच्या उपरांत commencement of the date of the payment of the annual premium 31st of May 2024 हो जो आसा तो 7th of December 2024 जालो. The commercial operation of the GMR which is started on the 6th of December 2022 त्या खातीर फ्रॉम दॅट डे ऑनवर्ड्स इट इज एन 2 years which is then 7th of December 2024 हांगासर आमचो रेव्हेन्यू शेअरिंग जो आसा GMRच्या बरोबर हो सुरवात जाता which is then 180 days जे दिल्ले आसा it is then under the epidemic force major
हाज्या सकयल जे आसा पळय ते 634 डेज तांकां एडिशनल मेळटा. ओके, विरोधक बी आरोप हे सध्या करता तो काय तथ्य ना. गोंयकार आरोपात असताना इट इज अकॉर्डिंग टू द कन्सेशनल एग्रीमेंट वीच ही हॅड सायन विथ द JMR. हाज्या प्रमाणे आसा तांकां 180 डेज जे आसा हे तांकां अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट दिल्या. विरोधक अननेसेसरी हेजो खूब व्हडलो बावू करून खूब मोठो लॉस दाखयता पयलीं. स्टेटीक 1 रुपयाचो सुद्दां लॉस करपाची आमची इच्छा ना आनी करचें ना हें सांगता. आमकां आमच्या कन्सेशनरा कडल्यान आमकां जें आसा पळय 7th of December 2024 च्या रेव्हेन्यू शेअरिंग जे आसा पळय सुरवात जाता. इट इज अप्रॉक्सिमेटली एन्युअल रेव्हेन्यू विल बी फ्रॉम द 150 to 200 हाज्या मदीं, बट तोय बी 36.99 रेव्हेन्यू शेअर जो आसा क्रॉस रेव्हेन्यू शेअरिंग हो गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा हो सुरवात. What was the mistake, CM? Error कितें म्हणटालो पळय पयलो mistake. It is under the Article 36.2, which is an epidemic, COVID-19, its implication, which is the force measure. 6 months before. It is in 180 days. 180. Exactly. आम्ही आमच्याकडे जानेवारीच्या मागताना बट स्टील आम्ही तरी सुद्धा ते दिवंक ना. आमकां जरी 5th of January 2025 पर्यंत मागताले. आम्ही तो सारको 180 डेज धरून 7th of December 2024 पर्यंत केलो. ओके. तो कालच्या कॅबिनेटात हे सगळें आशिल्लें एक सगळें. CM, as far as assembly session is concerned, मोदय बाय so if what full session म्हणटा पळय full आसतलो फुल सेशन आसतलें गरजेक करपाचो प्रश्न नाही. because suddenly मागीर तो holidays आनी सगळें कन्सिडर करून फुल सेशन आसतलें. How many days, sir? It is approximately 22 days. 21 काय 22 days ते आपण कॅल्क्युलेट करून ते कितून ठरता. CM, one more thing, Business education like बिझनेस ॲडवायझरी कमिटी. आमचं नॉर्थ गोवा MP now he has been given the charge of Minister of State for Power. So as far as Goa is concerned, सगळ्यात पयलीं गोंयकारांचे हांव खूब खूब धन्यवाद मानता की तांच्यांनी आमकां आमचो बरें इलेक्शन जें आसा पयलीं घडोवन हाडलें. वॉट एवर द रिजल्ट्स दोनूय इलेक्ट जाल्ले MP हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. दोगांय जाणांक फिलेटो फेर्नांडीस, श्रीपाद नायक हांचें हांव अभिनंदन करता. आनी खास करून गोंयकारांचे वतीन अभिनंदन आमचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपाद भाऊ नायक हांकां पावर आनी रिन्युएबल एनर्जी हे दोन बरे पोर्टफोलियो जे आसा मोदी 3.0 ह्या सरकाराक मेळ्ळे. समेस्त गोंयकारांच्या वतीन परत एकदा होल कॅबिनेट एज सच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी पुराय कॅबिनेट हांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी ऑलरेडी म्हणजे पयले डिसिजन जे गोंयच्या खातीर होम मिनिस्टर अमित भाई शाह हांच्यांनी जे घेतले तेजे OCI कार्ड गेली कितलीशीच वर्सां पेंडींग आशिल्लो. खूब जे आपली व्हडली बातां मारतात, पत्रां बरयतात तांच्या सरकारांनी केन्ना कांय करूंक ना. कारण पोर्तुगीज पासपोर्ट हो इशू आतां न्ही, गेली 40-50 वर्सां हो इशू आसा. तेंचे वेगवेगळे इशू पत्रां बरोवपाक खूब सोंपी आसा. थोडे फक्त पत्रां बरोवन बातां मारपाचीच कामां करीत आसता. आमच्या सरकारान इनिशिएटिव्ह घेतलो आनी मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स आनी मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स हांच्यांनी दोनूय पयले फावटी ऑफिशियल सर्क्युलर्स काडली आनी जेणे करून रिवोकेशन किंवा सरेंडर ऑफ द पासपोर्ट हे OCI कार्डा खातीर दोनूय इशू जे आसा दोनूय जे आसा पळय ती युजफूल जातली. गोंयकार ज्यांच्यांनी पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतला त्यांच्या खातीर तेंची हांगासली प्रॉपर्टी आसतली, तेंचे बाकीचे सगळे रिलेटेड ऑल द इशूज म्हणजे तेंच्या भुरग्यांचे पासपोर्ट मेळपाचे इशू अशे वेगवेगळे इशूज बरेच जाण म्हणजे कॅथलीक भाव किंवा हिंदू भाव जे पोर्तुगाल पासपोर्ट घेवन भायर गेले वेळ प्रत्येक फावटी म्हणजे तांचो जो एसोसिएशन आसा गोंयकार म्हणजे गोवन फॉर दुबय पोर्तुगाल अशे वेगवेगळे एसोसिएशन म्हाकाय रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळा. तेंची वेगवेगळ्या एसोसिएशनाच्या फंक्शनाक हांवूय गेला. टायम टू टायम तांकां प्रॉमिस केलो तो इशू पयलो इशू आमचे होम मिनिस्टर हांच्यांनी रिजॉल्व केलो. त्या खातीर होम मिनिस्टरांचे हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा समेस्त गोंयकारांच्या वतीन. कारण आयज पर्यंत जे खूब आपूण तेंचे कैवारी म्हणपी आनी तेंचे म्हणपी हेंच्या सरकारान केन्ना करूं नासले, आमच्या सरकारान केले. हाज्या खातीरूय बी हांव गोंयकारांच्या वतीन होम मिनिस्टर आनी प्रधानमंत्री माननीय मोदी हांचे अभिनंदन धन्यवाद करता. CM स्मार्ट सिटीच्या कामाचे आमी ऑलरेडी सगळो डिटेल ऑडिट बिडीट सगळें करीत आसा. थोडोसो डिले जाला, वेगवेगळी कारणां आसली. टायम टू टायम तेजे रेक्टिफाय करूनय बी तेजे जी प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक जाय ते घेतल्या आनी एक्शन CM गव्हर्नमेंट एम्प्लॉइजां खातीर HBA स्कीम परत काडटा म्हटलेली ती केन्ना पर्यंत जाता. CM, but how do you see the mother slab or collect नाही, सगळं काम कॉन्ट्रॅक्टर आणि कन्सल्टंटांचे सगळे कागदपत्रां तांचेर एक्शन कितें तेंचेरूय एक्शन जातली. एकदा काम सोंपोनी पूण रावना. कन्सल्टंटाचेर ऑलरेडी एक्शन जाली, ताका काडून उडयलो आमी.
कॉन्ट्रॅक्टर्स जे आहा पळय न्हू तांचे कडल्यान सगळें काम कंप्लीट करून घेवपाचें आसलें मदीं थोडेशें कशें आसा काही कामां जी आहा परत त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडले त्याच पयशांनी आमी ती परत करून आता घेता भविष्यात एडिशनल जे आहा ते घेवंक ना पण त्याच्या आधी तरी कन्सल्टंटाचे पैसे बी फारीक करता ते कन्सल्टंटाचे ना, आता तेजेर ऑफिशियली जी रितसर तेज्या एग्रीमेंटा प्रमाणे जी एक्शन घेवपाक मेळटा ती सगळी एक्शन तेजेर घेतली थँक्यू कॉन्ट्रॅक्टरार इन्क्वायरी जातली